कुडचडेच्या दर एका रस्त्याची सामकी दुर्दशा जाल्या। पुलीस स्टेशन ते शिवाजी सर्कल मेरेनचो रस्त्याचेर परतून सिवरेजीचे काम सुरवात केला। पुराय रस्तो परतून खणून दवरला। हाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाता, लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा। खणिल्ल्या ह्या रस्त्याची कुडचडेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हाणें पळोवणी केली। दुसरो पावसाळो येवपाचो जालो तरी कुडचडेची सिवरेजीची कामां पुराय जायनात। देखून मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी पावसा पयलीं सिवरेजीची कामां पुराय करची अशी मागणी नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकरान केल्या। हांव ऑनरेबल सीएमाक देव बरें करून म्हणपाक सोदतां, कारण फाटल्या दिसांनी काही म्हयन्या पयलीं हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो की आमचो जो हांगा भावोजीक जें मंत्रीपद दिलां तें ताका फिट ना तें काडून घेवचें म्हणून। आनी हांवें सांगलां म्हणून जावं किंवा विटामीन एमाक लागून जावं भानगडीक, पूण ताजें तें मंत्रीपद काडून आमकां एक सुटकारो दिलो। ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा। कारण हें जें तुमी पळयतात, हें जें पळय हांगा ताणें करून दवरलां, सगळी हळशीक करून दवरल्या पळय, सिवरेज ही जायच। हांव ना म्हणना, सिवरेज नाका म्हणना, सिवरेज जायच। तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाता आसतना लोकांक त्रासय चड जाता, आय अंडरस्टँड, पूण त्रास खरोच लोकांक जाता काय काटार पास लोकांनी केलो म्हणून त्रास करप जाता, हाजेरूय विचार येता। कारण इतलो तेंप जालो, तो म्हणटा त्या कोतान, इंजिनियर म्हणटा त्या कोतान एक 15 दिसांचो काम आसता फोण करून सगळें टोटल कंप्लीट करपाक। आतां हांव पळयता जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्स 1.5 वर्स जालें, माय जालें, एक पावसाळो गेलो, दुसरो पावसाळो आयलो, तरीकय ही कामां कंप्लीट जायना। पण अजुनूय बी सिवरेज प्लांटाचें अजून कांयच चित्र ना। जाल्यार हे त्रास आमी काडून लोक कितलेशे जाण मेले, हांगा कितलेशे जाण पडून जखमी जाले, तुमचेच रिपोर्टर भाव हांगा पडून जखमी जाल्ले आसा। पूण ते कितले तेंप घरान उरले, कितें त्रास जालो तोय तांकां खबर आसा। पूण हे त्रास लोकांनी काडून मागीर तो प्लांट जातलो ओ ना हाजीय गॅरंटी ना। आज हांव मुद्दम आयिल्लो कित्याक हें इन्स्पेक्शन करून पळोवपाक, कित्याक कितले दीस जाले कोणूय उलयना, कोण आवाज करना अशें म्हणून पळोवया कितें आसा तें। पळयत जाल्यार तांचें एक एक काम चालू आसा। ना ते कोणा कावन्सिलराक, खंयच्याच वॉर्डान कावन्सिलराक केन्नाच इन्फॉर्म करना, पुलिसेक इन्फॉर्म करना। आज तुमी स्वता पळयता आसतले ही ट्रॅफिक कितली हांगा ब्लॉक जाता ती। पुलिसे कडेन स्टाफूय ना म्हणून एक तांणी पुलीस दवरला। हे ट्रॅफिक ब्लॉक प्लस लोकांक हांगा फोंडकुलांतल्यान गाडी चलोवन लोकांची कमरां मोडल्या, लोकांची गाडयो मोडल्यो, गाडी तरी रिपेर जातल्यो। पूण एकदां तो म्हणटा आपण डांबर घालून सुळसुळीत रस्तो करतलो, तो रस्तो करतकीर आमी गाडी चलोवपाच्या कंडिशनान आसतले वो ना हेंय आमी विचार करपाक जाय। कारण आमी समज मनीस समज डॅमेज जालो, कित्याक म्हजी फॅमिली हांगा चलता, कुडचड्याची जनता लोक हांगा चलता, सो हे समज जर लोकांक त्रास जाता ते जर तर पळोवपाक जर कमी करपाक जायना जाल्यार यूज कितें हाजो? पळय, आमी पयलीं हाजे पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काँग्रेस ब्लॉकान, आनी तेन्ना आमी म्हणलें की आमी काम जें चालू आसा, लोक म्हणटा प्रोग्रेस चालू आसा, डेव्हलपमेंट चालू आसा, आमी फक्त म्हणलेलें की आमी पळयतले आनी रायट टायमार आमी कितें तें डिसिजन घेतलें। आमी डिसिजन घेवच्या पयलींच ऑनरेबल सीएमान डिसिजन घेवन मिनिस्टर आमचे लाडक्या आमदाराची PWD मिनिस्ट्री काडली। ताका लागून पयलीं सीएमाला धन्यवाद, कित्याक हें एक आत्ता पिंटी बाबान म्हणलें तशें काटार पास जाल्ल्या मनशाचें हें काम न्ही। ह्या लोकांक, ज्या मनशाक नॉलेज ना त्या मनशान हें करप न्ही। आतां तुमकां खबर आसा हांगा कितलेशे प्रोजेक्ट करपाक म्हणून ताणें हातांत घेतले, तो स्विमींग पूल जावं, तो जीम जावं आनी कितें कितें, पूण ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेले। आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जावपाची आसा। आनी हें आतां जें काम आतां सांगलां त्या भशेन 20 तारखेक कंप्लीट कर आनी 8 मॅनहोल उरल्या करपाचे, जावं मागीर तें कनेक्शन, त्या म्हणसर पावस येतलो तें परत सगळें भरतलें आनी तें हालच्या परिस्थितीन जाल्यार हें काम कंप्लीट जातलें अशें दिसना।